मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरेपळ्याचे हेडलाईन्स। अधिवेशनात न्हयांचो तापलो विषय न्हयांच्या प्रदूषणाचेर खर कारवाई करपाच्यो जाल्यो मागण्यो हाचेर घेतलो खर दखल शिरोडकारान दिले उतर। पणजी नगरपालिका वेंचणुके खातीर आयज 30 वॉर्डांनी सोंपले मतदान। मतदारांची संख्या 69.7%। कोण मारतलो बाजी कळटले 13 मार्चाक। दोन 2019 वास्कोत बायलेन केल्लो घोवाचो खून। सत्र न्यायालयान फर्मायल्या आजीवन बंदखणीची ख्यास्त। 50,000 रुपयांचो दिलो दंड। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पणजी नगरपालिका वेंचणुके खातीर आयज 30 वॉर्डांनी मतदान सोंपले। मतदारांची संख्या 69.7% जाली। नागरी वेंचणूक एक व्हड राजकीय झुजात रुपांतरीत जाल्या। उत्पल परिकारान आमी पणजेकार पॅनल आणि पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मोन्सेराताच्या प्रभावाखाला नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात हांनी पॅनलाक तेंको दिला। मतदानांची मेजणी 13 मार्चाक जातली। सकाळी 8 वरांचे मतदान सुरू झाले आणि सांजवेळा 5 मेरेन चालू आशिल्ले। शहराच्या पालिका मंडळात नगरसेवक वेंचून काडपा खातीर 30 वॉर्डांतल्यान थंयच्या रहिवाशांनी मतदान केले। वट 69 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली। कांय व्हडल्या वॉर्डांनी मतदारांची मतदान सोंपे करपा खातीर 2 मतदान केंद्रां आशिल्लीं। तशेंच समर्थक आणि उमेदवारांनी मतदान केंद्रापासून अंतर दवरून गर्दी जावची न्हय हाची खात्री वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी केल्ल्याचे दिसून आयले। कितल्याशाच वॉर्डांनी उच्च दर्जाचो आणि बारीकसाणेन नदर दवरल्यो सर्ती पळयल्यो। आदले नगराध्यक्ष माजी उपनगराध्यक्ष आनी दिग्गज नगरसेवक मैदानात प्रवेश केलो। दारादारांतल्यान प्रचार सोशल मीडिया वरवीं पावप आनी थळाव्या लोकांची संघटना जाल्ल्यान नगरपालिका वेंचणूक फाटल्या वर्सांनी पणजेंतल्या सगळ्यात चड नदरेक पडपी नागरी झुजात रुपांतरीत जाली। पूण थंयच्या रहिवाशांनी दिसपट्ट्या नागरी प्रश्नाचेर लक्ष केंद्रीत केला। येरादारीची गर्दी, पार्किंगाचो उणाव, कोयर व्यवस्थापन आनी स्मार्ट सिटीच्या कामांक कळाव। एकंदर मतदारांची संख्या 69.7% आशिल्ली। जाल्यार 23व्या वॉर्डात सगळ्यात चड 91.94% आणि 3ऱ्या वॉर्डात सगळ्यात उणे 53.9% मतदान जाले। 13 मार्चाक मतां मेजल्या उपरांत निमाणो निकाल जाहीर जातलो। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार, लिन्सी मिनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू। अधिवेशनात न्हयांचो विषय बरोच तापलो। गोंयांतल्या न्हयांच्या प्रदूषणाचेर खर कारवाई करची अशी मागणी आमदारांनी WRD मंत्र्याक केल्या। दरेकल्यान न्हंय नितळ दवरपाक मजत करपाक जाय। येता वेता न्हंयत कोयर सोडटात हाचेर दखल घेतलो शिरोडकारान उतर दिले। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराक मांडवी सयत 11 न्हंयो प्रदूषित आसात अशें सांगून राज्यभरांतल्या हेर उदका स्तोत्र नितळ करपा खातीर बेगोबेग उपाय येवजण काडपाची मागणी तांणी केली। सगळ्या उदका स्त्रोत्रां लागीं उदकाच्या दर्जाचेर नदर दवरतले अशें सुभाष शिरोडकारान जाप दिली। उदका स्त्रोता लागसारच्या दर एका विभागाच्या उदकाच्या दर्जाचेर नदर दवरपा खातीर एक समर्पित उपविभाग आसतलो अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें। The statement made by Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar in Assembly session of July 2020 that 75% of water bodies are polluted with sewage and that works are on to rejuvenate water bodies across Goa, which include lakes, wells, springs and ponds. It is reflected even in today's reply that this pollution continues. My question is, what steps the government has undertaken to attend to rejuvenate these identified polluted water bodies? And then I report paylo, pollution report of all the rivers. I was a little shocked. And त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतले आम्ही आणि ते म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही त्या सब डिविजन करता। ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्यांक जाता। डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील मुखाल्ले 4 म्हयन्यांत कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात। आणि त्यामुळे म्हजे अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंधी जर थोडेशे प्रिकॉशन घेतले जर जायत ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक भायलें उदक न्ही।
आनी त्यामुळे हे आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. म्हापसाचे सगळे वेस्ट आहा ते नल्लान येता आनी थिंग न्हंयेंत येता. And I can see it when you go to the market, it is stinking. You can see this, and I don't know why. 2021, I saw that deputy collector who was there. He had called for a meeting of the municipality, WRD, health, and pollution control board, and he had given directions. But I believe one thing. I'm sorry for saying it because I have a little old style. Spare the rod and spoil the child. This is what we have a philosophy. I believe unless you take strict action. Now I know it's not necessarily with WRD you can do it, but WRD is finally going to bear the brunt of polluted water entering into your river. But I think Honorable Chief Minister can also look into it because it is health and it is also this thing municipal administration. All this will be a mix. So I think CM will have to take a call on this. आमदार वेंझे वेगसान साळ न्हंय गंभीर प्रदूषणाकडेन तोंड दिवचें पडटा. तातूंत कॉलिफॉर्माची पातळी चड आसा आनी तातूंत प्रक्रिया करूंक नाशिल्ले सांड उदक सोडटात. गटाराचो प्रवाह आडोवपा खातीर ताणें तात्पुरते उपाय सुचयले. न्हंय नितळ करपा खातीर तपासणी करतले आनी उपाय येवजण करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. ते अजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता. अजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिव्हर्साला येता. माय स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी नाव प्लीज टेल अस one you require temporary plug-in to all these sewage points which are coming, and one is permanent plug-in. Permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hi hoita hai, which is not happening for the last 3 years of follow up. 3 वरांचे I will come there along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation, and let us see in what best way we can tackle that issue. ना हे आता मिनिस्टरान सांगला पळय, हे आतांचे सांगला. आता फुडें कितें करतलो? आता गेले ते 3 वर्सां 22 ते 25 पर्यंत तुमच्याच रिप्लायान येयल्ले आसा. 22 ते 25 पर्यंत वॉटर कंटॅमिनेटेड आसा म्हणून एवरी सॅम्पलान तुमकां गावला. म्हाजो सिंपल प्रश्न तुमचे कडेन कितें आसा की तुमी हे केल्लें काय ना इतलेंच. तुमी म्युनिसिपालिटी जो पंचायत आसा रिलेटेड ज्या हितूनच्यान जे सिवरेज वयता जावं आनी खंयच्यान कितें वयता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट सो थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुमी एक्शन प्लॅन कितें केल्लो? इतले म्हाजो सिंपल प्रश्न तोच आसा. मध्ये सांगता लक्षात घे, नालाचे उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ले. एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसात, हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे. इन द सगळे न्हंयच्यार 4-4, 5-5 पॉयंट्स केल्ले आसात. हेजो परिणाम शेतकाराचेर जाता, हेजो परिणाम क्रॉप प्रोडक्शनाचेर जाता, रुरल लायव्हलीहुडाचेर जाता, हेजो परिणाम पोल्युशन जाता. Your answer also says there are some illegal borewells operating because there is some High Court order in Chimbel and Gaulibat. So what I'm trying to say, Speaker Sir, this paints a very, very worrying picture. NIO ने एक report दिल्लो, तो माय सरकारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन फोन मारून रद्द केलो. Pollution Control Board last demand जेन्ना आमी उलयताले, Pollution Control Board reports were that the sea is also not safe for bathing. So it is not river, it is the entire ecosystem today. And this basically needs utmost care to be taken. If we fail today, Speaker Sir, our rivers will go from 70-80% to 100%, these rivers will be polluted. Mukhel Mantri, safe ye nuste hatayte, you have to do a study. It is contaminated. Basically, we are saying, your reports are saying, because WRD, I respect you. And even last session, you were very clear. Your reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2019 वास्को एके बायलेन घोवाचो खून केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान पिडेस्ताची बायल संध्या चौहानाक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायली. तशेंच 50,000 रुपयाचो दंड दिला. तिने घोवाक मारपेट केल्ल्याचे नोंद जाले. ताच्या आंगाचेर 35 जखमो आशिल्ल्यो आनी हॉस्पिटलांत उपचार करतना ताका मरण आयिल्लें. ताची बायल संध्या चौहानाक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फारमायली. घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड माहिती दिल्या.
2019 वास्को हांगा एक मर्डर जाल्ली आनी ही मर्डर जाल्ली बायलेन आपल्या घोवाली जो नेव्हीचो ऑफिसर आसलो हेजी मर्डर केल्ली आनीक अशें दाखोवन दिलें की आपूण तितून कित्याक ना म्हणून जो घोव जो आसा नेव्ही ऑफिसर हो सिरियसली इंजर्ड जालो आनीक इंजर्ड आसलो आनी ताका बांबोळी हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो पूण इलाज करता ट्रिटमेंट करता ताका थंय मरण आयलें जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो त्या टायमार कळ्ळें की ही मर्डरीची केस म्हणून वास्को पुलिसांनी रोखडीच मर्डर केस आसा ही रेजिस्टर केली आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक स्टार्ट केलें आनी हे इन्व्हेस्टिगेशन करता तांकां एक क्लू मेळ्ळो तो म्हणल्यार ह्या जो नेव्ही ऑफिसर आसा हेजी जी बायल आसा संध्या चव्हाण म्हणटा तेचो डावट आयलो आनीक सगळें इन्व्हेस्टिगेशन अशें केलें की खंयच क्लू मेळना जालो मागीर तेणी जी बायल आसली हिजेर वच दवरलें आनी ह्या हेजे वयल्यान ती वचाचेर ती मेळ्ळी आनी हे जातकीर तेणी तिका रोखडे अरेस्ट केली आनी आज म्हणल्यार ती जे जेल आसा ह्या जेली आसली आनी कितें जातकीर पुलिसेन रोखडे वास्को पुलिसांनी बरें काम केलें त्याक एविडन्स एक्टान केलें आनी एविडन्स एक्टान करून आज ताका सेशन कोर्टान लायफ इम्प्रिजमेंट दिल्ले कडेन आसा लायफ सेंटेन्स दिल्ले कडेन आसा आनीक त्याच बरोबर तिका 50,000 फायनूय मारले कडेन आसा म्हणटकीर आनीक दुसरें ही मर्डर जी केली एका प्री प्लॅन करून तेणी मारलो आनी अशें दाखोवन दिलें की आपूण कित्याक ना म्हण पूण पुलीस वास्कोचे जे पुलीस आसात हेय बरे हुशार आसात तेणी हे कशें आयकलना आनी तेणी इन्व्हेस्टिगेशन करून जी एविडन्स आसा हें एकट्यान केलें आनी ह्या एविडन्साचेर आज मडगांवचो जो सेशन कोर्ट आसा हेणें तिका लायफ सेंटेन्स दिल्ले कडेन आसा खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन करता वास्को पुलिसेक की एक येद्या क्लुवाचेर तेणी येदवळी केस ही डिटेक्ट करून आज तिका सेंटेन्स दिला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. सांगे संगमपूर देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी जुवारी न्हंयचेर प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक खर विरोध केला. बंधारो बांधलो जाल्यार 3 न्हंयांचो पवित्र संगम हो इतिहासीक त्रिवेणी संगम कायमचो बुडून वतलो अशें तांणी सांगले. समिती आणि थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या प्रकल्पाक लागून धर्मीक थळ बुडटलेच पूण त्या वाठाराच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्वाचेरूय वायट परिणाम जातलो. संबंधितांनी सांगिल्ले प्रमाणे सगळ्यो गोष्टी सारक्यो आसात. ही हो त्रिवेणी संगम आणि ह्या त्रिवेणी संगमाचे विराजमान देवादिदेव महादेव म्हणजे संगमेश्वर ताका पुराण काळांतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी आसात. पुराण काळांत तो संगमेश्वर आशिल्लो. ह्या संगमेश्वरा लागून आमच्या गांवाक नांव पडलें संगमेश्वर. कदंब काळांत तें संगमपूर जालें. पुर्तुगीजा टायमार तें सांगेम जालें आनी आयच्या काळार हें सांगे गोवा ही ताका हिस्ट्री आसा. देवान दिल्ली नैसर्गीक देणें आसा, सुक्ती भरती आसा. लोक गुण्या गोविंदान कितें म्हणटा ते सगळे सण हे सगळे साजरे करतात. आनी विशेष उलोवपाची म्हणल्यार आतां नैसर्गीक आपत्ती कडेन हांव 1-2 उलोवपाक सोदता. ह्या 2-3 वर्सां भितर परिस्थिती कितें आसा म्हणटी तमाम सांगेकारांनी पळयल्ली आसा. चारीय वटेनच्यान आमगेल्या गांवांक उदक भरिल्लें आसता. आतां यदा कदाचित आमची दुर्दैव फुटलें आनी हो समज जर बंधारो उबो जालो उदक तुंबलेलें आसतलें. घाटार शिमेन घो करून व्हडलो पावस पडटा तें उदक येता हांगा फूग मारता आनी संबंदीत त्या बंधाऱ्याक ब्लॉक जावन राहिल्या उदकाचेर ह्या उदका प्रमाण जर वाडलें जर जायत जाल्यार आमगेल्या गांवचें कितें जातलें. गांवांक तेकून ह्या न्हंयक तेकून जे बारीक बारीक गांव आसात तेंगेल्या घरादारांचें कितें जातलें. सरकारी लेवलाचेर आनी चड करून आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहात तेणी हेजेर विचार करूंक जाय आशिल्लो. कितें जालां कोणा तरी तिसऱ्याचें पोट भरपा खातीर तुमी आमगेले लोकवस्ती आनी वसयल्ले गांव तुमी सगळे काबार घालून करून उडोवपाक सोदतात. हे कित्याक तुमी खायात तें उदक ओडटलें आनी कितें ह्या पद्दतीन ओडपाक मेळटा. कापशे पर्यंत सावे उदक आहा, थंयच्यान सकयल पंचवाडी पर्यंत सावे उदक आहा. एका जाग्यार 27 पंप जोडा मरे थंयच्यान लागीं. हें कितें तुमी अड्ड्यार घेवपाक तें घेयात. आज अशी परिस्थिती आयिल्ले कडेन आसा की सांगेकारांचेर की फाल्यां हो बंधारो जालो जाल्यार एक भिरांकूळ वातावरण निर्माण अशें सांगेकारांच्या मना भितर जाल्ले कडेन आसा. कित्याक कांयच खबर ना की फाल्यां हो बंधारो जाले नंतर हांगा कितें जातलें, उदकाची लेवल पातळी खंय पर्यंत पावतली. आज आमकां कळून चुकलां की संगमेश्वर देवस्थान आनी ताचे तें लिंग आसा तें मध्यभागी आसा, त्रिवेणी संगमाचेर आसा, 3 नदीच्या मध्यभागाचेर आसा. आनी 3 नदी म्हणल्यार एक जुवारी नदी, तशेंच उगे नदी आनी मैनापी नदी. जेन्ना ह्यो उगे आनी जुवारी नदी एकत्र जाता तेन्नाच जुवारी नदीचो उगम जाता.
असो हो हे त्रिवेणी संगम आसा आणि त्या संगमाच्या मध्य भागाचेर शिवाचे लिंग आसा आणि शिवलिंग आसा आणि ताचे नाव संगमेश्वर. हे संगम हे 3 नद्याचे संगम आणि संगम म्हणूनच संगमपूर हे नगरीक नाव पडिल्ले कडेन आसा आणि संगमपुराचे काळांतरान नाव ते सांगे जाल्ले कडेन आसा. असो हो इतिहास जो सांग्यार जावन आसा आणि हांगा दैवीक कार्य म्हणल्यार महादेवाचे अभिषेक वगैरे ज्यो गोष्टी दिसान दररोज घडटा. तशेंच हांगा ह्या स्थानाचेर संगम स्थानाचेर आमचे अस्थी विसर्जन तशेंच बारावेची विधी ह्योय गोष्टी घडटा. ह्यो काळांतरान केन्ना नश्ट जातली काय कितें असो एक भयाचो वातावरण आज जाल्ले कडेन आसा. हेजो समिती आमी पयलीं पासून आमी ओपोजच आसात. आमी समजून येतले टायम आमी तर कित्याक काडलो जाल्यार बंदाराचेर आमकांय मातशी म्हायती कितें कशे पद्दतीन जातलें पूण आजून खंयच काय क्लियर कांयच ना. कांयच क्लियर जालें ना. वॉटर लेवल कितले जातले, फाल्यां उदकाचें पंपिंग कितलें जातलें, ते 30 mlt काय ते 60 mlt हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. फाल्यां हें पंपिंग जाले नंतर उदकाची लेवल कितले आसतले, फाल्यां उदकाचेर परिणाम कसले संकट येतले हें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमी ह्या वेळाचेर आमी हें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमकां समजना म्हणटा आमी विरोध हो कायम केल्ले कडेन आसात आनी जर तर सरकारान आमकां सारको न्याय दिलो ना जाल्यार आमी ठामपणेन आमी उपोशणाक बसपाची आमची तयारी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. हवामान सुके आसतले. भलायकेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. उष्ण दीस आणि नितळ मळब आसतले. सकाळी कांय सुवातींनी हलकें धुकें पडटलें. दनपरां खर उष्णताय जाणवतली जाल्यार कांय सुवातींनी उष्ण वारें घोळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बिरेस्तारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हवामान सुकें, मळब नितळ, उष्ण दीस, घेवची भलायकेची जतनाय, घोळटलें उष्ण वारें. बिरेस्तारचें तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.